शुक्रार 2 ऑगस्ट 2024 सांत योसेफ वेल्लीचो धर्म अध्यक्ष सांत पेद्रू जुलेन एमार यादनीक मुखेल वोळ हाका विस्मिता करची पदवी खंयची नियाळाक आधार जायती क्रिस्ती भावार्थी जावं ते यादनीक व लौकीक आपल्या मागण्याचे पदवेन मिलाग्री आणि विस्मिता करतात। ही विस्मिता ती करिनात, पूण देव आपले पोरचेक आपलो मोग आणि काकूट दिवंक वावुरता। देव तांकां विचून काडून आपले फुडारी व प्रवादी म्हूण मागता आणि तांकां आपले कार्य दिवंक पाठयता। हे मिसांव फुडें व्हरूंक सोंपें न्हय, पूण देवाचेर विस्वास दवरून चलतल्यांक खूब अवघड, पूण फळां बरी तें जावं येता। माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत लोक जेजूक किकोंत करतात, भायर आयता आनी लॉस करतात। ताच्या आवय बापायचें नांव वयर काडटात आनी ताच्या वावराची टिका करतात। तरूय जेजू तांकां भियेना आनी तांच्या भावार्थाक लागून थंय जबर विस्मिता जेजू करिना। पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याकूय आमी पळयता, लोक ताकाय मांडून घेना आनी देवाच्या नांवान उलयतल्यांक ते जबरदस्तेन ताचेर झुट्टी मारतात। आमच्या चलत्या जिवितांत आमी अनुभवता, आमी कितेंय बरें करीत जाल्यार लोक केन्नाच तें पळयना, ना म्हूण मांडून घेना, पूण टिका करून निमाण्या तुज्या फाटल्यान सुरी तोपतात। मनीस आज आशेन गोरवान भरून दुसऱ्याचें नांव इबाडटात आनी दुसऱ्याचें द्वेस करतात। सदांच बरेपण पळोवंक देवाचो हात तातूंत अनुभवया। म्हजो थाराव दुसऱ्याचो कसलोय बेस जावं अंतर करिनासतना भावार्थान बरेपण पळोवंक वावुरतलीं।